म्हादयच्या विशयाचेर हाऊस कमिटीची बसका बुधवारा जाली। कर्नाटकात वचून कळसा बंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करपाचो निर्णय हे बसकेत घेतलो। बेरेस्तारा गोय विधिमंडळ दिसा निमतान जाल्ले कार्यावळीत जेन्ना आदली मंत्री आणि आमदार निर्मला सावंत हिका म्हादय संदर्भात प्रश्न विचारलो तेन्ना तिणें सांगले, हे बसकेविशीं आपल्याक कसलीच कल्पना ना। पर्यावरण आणि हवामानाचो विचार करून केंद्र सरकारान कर्नाटकाक कसलीच परवानगी दिवपाक जायना। अशें केल्यारूच गोय सुरक्षीत उरतले अशें तिणें सांगलें। ती आता निमाणी काल काय पळय केन्ना जाली आणि हाऊस कमिटीच्या मिटिंगेक कितें घडलां तेंय आमकां खबर ना। खरें म्हणत जाल्यार हाऊस कमिटीचे मेंबर्स कंटून बी वचूंक जाय आशिल्लें आनी कितें घडलां तें तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय आशिल्लें। आज एक सजेशन बरें आयलां, पयलींचे जस्टीस आमचे अर्दिंद रिबेलो तांणी कितें आर्किटेक्ट, हायड्रोलॉजिस्ट आणि कोण सगळ्यांनी थंय वचून ताजें एक्झामिनेशन करपाची गरज। म्हणजे कितें पर्सनल ओपिनियन न्हय, सायंटिफीक नदरेंतल्यान खंय कितें घडटा हाची कल्पना सगळ्यांक येवंक जाय। आतां ग्लोबल वॉर्मिंग जावपाचें आसा, उदक मेळचें ना, ताज्या नंतर अन्नधान्याचो तुटवडो जातलो, हाचो विचार कोणूच करना आनी आत्मनिर्भर गोंय जातलें हाचो सगळ्यात प्रचार आणि प्रसार करीत आसा। जर उदकच ना जाल्यार आत्मनिर्भर जातलें कशें? मजगतीं गोय विधिमंडळ दिसा निमतान विधानसभेत कार्यावळ जाली। हातून आदले मंत्री आणि आमदारांनी सध्या गोंयांत गाजपी विशय म्हळ्यार म्हादय आणि जमीन हडप ह्या विशयांचेर उलोवप केलें। तशेंच तांच्यांनी हे विशीं हुस्कोय उक्तायलो। आमी जेन्ना अशें समाजा भितर भोंवतात आनी गोंयचें निरीक्षण करतात तर खरेंच कालचें गोंय आज उरलें काय कितें? आमीच आमकां स्वता प्रश्न करपाक जाय। प्रश्न खूब आसात। म्हाका दिसता गोंय हो काल पयलीं शेती प्रधान देश आसलो, शेती प्रधान राज्य आसलें। आयज खरेंच तशें उरलें काय कितें? जमीन विकपाचो आमी खूब असो आयकलें, जमीन विकत चल्ला। हे बरोबर सांगलें की गांवांचे जे चित्र आसा तें बदलत आसा। हांव एक गांवांतलो, म्हजें गांव केपें तालुक्या अडण्यां। आज त्या गांवांत इतले प्लॉट जाल्ले आसात, आमचे गांवकार लोकांक, गांवच्या लोकांक सुद्दां जमीन घेवपाक शक्य जायना। 10,000 स्क्वेअर मिटर। आणि आमचे शेतकार भाव जे असले ट्रेडिशनल पारंपारीक शेतकार जे असतात ते आपल्या जमनीक पणान उडयतात आणि पणान उडयल्या नंतर हे जे भायले लोक जे असतात, जरी आमी भारत देश एक म्हणलो पण गोंयचे जमनीचेर सगळ्यांची नजर आसा। If you are selling your land, तुगे जमीन जर विकत जाल्यार how does Goa progress? Where do the jobs come if you sell that? Somebody comes because they have the money and for a few dollars more they are booyahly. Are we going to sell our inheritance? Why did we fight the Portuguese? Why did we want to form a part of this motherland, Bharat? Why did we fight the opinion poll to keep this state independent of others? Why did we fight for a cultural rights to make Goa a state and Konkani Rajbhasha? Where are we going? Where are we leading? राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हो जिवंत आणि ज्वलंत असो विषय जावन पडलेलो आसा। तुमकां खबर आसतली की केन्नाचे सभापती प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक आमी विनंती करून आमी कणकुंबी पर्यंत गेल्ले आणि ते आमचे फॅक्ट्स कितें आसा, कर्नाटकचे फॅलिसीस कितें आहा त्यो आमी दोळ्यांनी पळयल्यो आनी त्या प्रमाणे सरकाराक कळयल्यो। पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे म्हादय इशू आयजूय बर्निंग इशू जाल्लो आसा। आता हो इशू कोर्टान आसल्या कारणान हांव जास्त उलोवंक शकना, पण सरकाराक परत एकदा विनंती करता की म्हादय इशू हो प्रायोरिटी बेसिसचेर घेवचो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।